एंटी करप्शन ब्युरो हेजेरूय आमी 26 तारखेक आमी कंप्लेंट फायल केल्ली आसा आणि कंप्लेनीन सगळें मेन्शन केलां जेणे करून मिलिंद नायक आणि उमेश नायक हेंचो जो बापूय सगुण नायक हे अलॉंग विथ 5 अदर्स हांकां 160 स्क्वेअर मिटर जमीन ग्रांट जाल्ली गव्हर्मेंट जमीन ज्या जमनीन हे मिलिंद नायक आणि उमेश नायक म्हणजे ताचो बापूय सगुण नायक अलॉंग विथ 5 अदर्स ऑक्युपंट आशिल्ले आणि जेन्ना हे हिल कटिंगाक जेन्ना परमिशन मागले PDAन म्युनिसिपालिटीन कंस्ट्रक्शन लायसन्साक मागले आणि तेन्ना खंयच बाकीचो 5 जाणांचो खंयच उल्लेख जाल्लो ना फक्त मिलिंद नायक आणि सगुण नायक हेच ह्या जमनीचे मालक अशें सरकाराक फट मारून तेंच्यांनी आज पर्यंत फुडें हो सगळो कारभार केल्लो आसा. ऑथॉरिटीने डिमांड केल्लो आसा जे पळय कितें जालां थंय इलिगल इरेग्युलरिटीज ते सगळ्याचेर एक्शन जावचें जे संबंदीत लोक आहात तेंचेर कारवाय जावची अशें आमचे मागलें आसा. निवेदन जिल्लोधिकाऱ्याक धाडटा फुडें कितें ते सरकार थारायतलो म्हूण उपजिल्लोधिकारी सांगता. तांणी ऑब्जेक्शन दिला नॉट टू रेग्युलरायज दॅट एप्लिकेशन कितें आसा करस्पॉन्डन्स दॅट वील बी डिसायडेड बाय द गव्हर्मेंट इट्स अ गव्हर्मेंट लँड म्हाका फक्त प्रोसेस कितें आसा तो करपाचो आनी देन आय हॅव टू फॉरवर्ड इट टू द कलेक्टर and it will go to revenue department and government will decide whether to regularize or allow that encroachment or not. प्रकरण इतल्यार सोपिल्लें ना. त्या बंगल्याचो फोटो वा विज्युअल्स घेवंक गेल्यार खंय मुरगांवच्या फोटो जर्नलिस्टांक बंगल्यावेले लोक डिफेमेशनाचे धमक्यो दितात. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.